उगडास आसा हय हांव नको तो त्या तियात्रा भशेन हो जो तियात्र हांवें पळयला ते भशेन आतां ह्या काळार ती स्क्रिप्ट सारकी लागू जाता. कारण हांवें त्या तियात्रांतल्यान एक गजाल दाखयल्या की फॅमिली ना, चार चौग एकठांय येतात आनी तांच्या भितर जो कितें हुस्को आसा तो हुस्को तातूंतल्यान दिश्टी पडटा, मुखार जाता. तर रेमी हे भाशेचे जर तियात्र आयज थोडे बहुत तियात्र आसात जातून आमच्या समाजा मुखार जे प्रश्न आसात ते ताणें हाडपाचो प्रयत्न केला, पूण ते फॅमिली मदेंच घुसपल्यात. तूं सांगूंक सोदता की फॅमिली भायर वचोन हय सगळे फॅमिली सोडून सारको पॉलिटिकल इश्यू जाल्यार पॉलिटिकल इश्यू जावपाक जाय. आतां आमचें तें चडशें तितून फॅमिली दाखयता आनी मातशें पॉलिटिक्स दाखयता. आतां तितून सांगपाचें उदाहरण म्हणल्यार एक पंचायत लेवल घेतलो जाल्यार पंचायतीन जायतें करप्ट चलता, वर्स्ट एंड एसेंब्ली. पूण आमचे जे रायटर आसता तियात्र ते तो पब्लिकाक लोकांक ऑडियन्साक उक्तेपणी दाखोवन दिना. जर उक्तेपणी दाखयलो जाल्यार आमचे ऑडियन्स सजमोन घेतले पयलीं सावन बाबा पंचायत लेवल चलता कितें. आनी दुसरें म्हणल्यार ऑडियन्साक कित्याक सजमता ऑडियन्स की पंचायत म्हणजे जे कोण पंच सरपंच डेप्युटी सरपंच तेंचेंच काम तेमी पळोवपाचें. पूण तितून खरें म्हणल्यार ऑडियन्सान वचोन वांटेकार जावपाची गरज आसा. कित्याक जेन्ना ती तेंची ग्रामसभा आसता तेन्ना ऑडियन्साक अधिकार आसा उलोवपाक बाबा आनी निशेध मारपाक जें वायट कितें गांवांत वाड्यान जाता तें. सो तेजेर आमी जर धरपावट सारकी एग्जॅक्ट पॉलिटिकल स्टायल घेतली जाल्यार ऑडियन्स सुदारूंक पावतले आनी जाणा जावंक पावतले हां हे बाबा इश्यू आमकां लागता, हें पंचायतीचें पंच मेंबराचेंच काम न्हय आमचें. ते भशेन जावपाक आमी कार्यावळ फुडें वता आसतनाच ह्या खिणांत आमी एक धाकटोसो क्लिप पळोवया. मॅथ्यू आरावुजाचो थोडी फुटेज आसा म्हजे लागीं, ताचेर आमी नदर मारूया. आनी ती गजाल आमी ह्या वेळार उलोवया. कारण तूं सारको ट्रॅकाचेर आसा आनी सायडीन वयच्या बदलेक आमी त्याच ट्रॅका वयल्यान फुडें या. ते म्हटल्यार आयज जे भशेन तुवें म्हटलां की आयज समाजीक जे इश्यू आसात ह्या इश्यूंचेर तियात्रांतल्यान भर घालपाची गरज आसा आनी समाजाक एक देख दिवपाची गरज आसा. पूण थोडे भोव हें जायना. हाचें म्हटलें एकूच कारण हांव म्हजें म्हणूं येता, कारण आमी जेन्ना पयलोच तियात्र पालकाचेर हाडटात त्या पयल्याच शोआक आमचो चीफ गेस्ट आसता आनी तोवूय एक पॉलिटिशियन. आनी पॉलिटिशियनाच्या आदारानूच हे तियात्र मुखार वतात. म्हाका एक उगडास आसा, तुवें म्हाका दिसता तुका अनुभव आसतलो
की ह्या वेळार हांव जॉन डिसिल्वाक कोड करता खरीपपणी हांवें ताच्या खंयच्याच तियात्राक केन्नाच चीफ गेस्ट पळोवंक ना. आनीक चीफ गेस्ट नासतनाय तो आपलें तियात्र मुखार व्हरूंक सोदता आनी शकता जाल्यार बाकीच्यांनी हें काम करूंक जायना. जेन्ना तो चीफ गेस्ट आसतलो जाल्यार ताचेर कितें जर चिकोल मारपाचो आसा जावं ताच्या जिविताक कितें जर लागता जाल्यार त्या वेळार आमकां भिरांत दिसता. त्या पासून म्हाका दिसता हे रायट अप जे आसा ते जे भाशेन तुजे विचार आसात तशे मुखार वचना. हाचेर तुजें मत कितें? आतां तूं सांगता ताचेर हांव सहमत आसा. तें जाता आमी फायनान्स प्रॉब्लेम म्हणून पॉलिटिशियना फुड्यान वयता आनी पॉलिटिशियना फुड्यान वयता की पॉलिटिशियन म्हणटा पळय म्हाका चीफ गेस्ट हाडटा जाल्यार हांव तुका 2-3 शो स्पॉन्सर दिता. सो ते स्पॉन्सर मेळटाय म्हूण ते पॉलिटिशियनांनी हाडटा आनी खरें म्हणल्यार तेजेरूच एक्चुली तो पॉलिटिशियन ताका चीफ गेस्ट म्हणून हाडटा तेजेरूच तो तियात्राची स्क्रिप्ट डिपेंड जालो आसता चडशी. पूण जेन्ना तो चीफ गेस्ट म्हणून येयलो आसता म्हणटकच ते सगळें एवॉयड करता. ते भाशेन जायना जाता. हांव म्हाजी तियात्र करताले, गांवांनी करताले, वाड्यांनी करताले, आमी कंट्रिब्युशन करताले. जावं कोणा कडेन बरे मगपी आसा पॉलिटिशियन सोडून तेंचे कडेन आमी थोडे कंट्रिब्युशन करताले आनी तियात्र हाडटाले, तियात्र करताले. आतां कितें जालां पॉलिटिशियनान धरून तियात्र करपाक जायना अशें थोडे डायरेक्टर मती ना. थोडे डायरेक्टर कितें करता आपल्यागे तियात्र पॉलिटिशियना दोनासतना केलें जाल्यार जावपा ना. आनी दुसरें म्हणल्यार आतां जर एक तियात्र एक्टर तरी घातलो तो पयलो येतो त्या डायरेक्टरा कडेन तुजे कितली शो जातले. सो ते डायरेक्टरान मागीर सांगूंक पडटा बाबा आपले 15-10 शो जातले आनी ते 10 शो तो डिपेंड जाता पॉलिटिशियनाचेर आनी ते कुतर दिता. पूण जायते फावटी आमचे कडेन जाता आमचें ओन करपाक तरी आसतना आमी पॉलिटिशियनाक धरताय आनी ते आमी आमगेले कॅरियर क्लियर करताय. मागीर पॉलिटिशियन आमकां यूज करताय खंय ना ते कडेन मागीर आमी मागीर पॉलिटिशियन करप म्हणटा करप पयलीं आमी जाताय आनी आमी ते करप लागून आमी चार म्हणटा. हांव म्हगेलो चीफ गेस्ट कोणाक हाडटा जो तियात्राचो मनी ताका चड तियात्र अनुभव आसा आनी तो तियात्रा फाटल्यान जाय तो वावरता आनी तियात्र प्रकरण कितें हें तें सारकें समजता. त्यातल्यान नाजाल्यार आमचे चडान चड म्हणटा सिनियर आर्टिस्ट आहा जावं मेल फिमेल तांकां हाडटा. रमी मातसो आनीक एक पावल फुडें वता आनीक तुज्या लागच्यान जाणा जावंक सोदता ह्या वेळार एक ऑडियन्स कसो तो म्हज्या बरोबर आसा आनीक तुजो ऑडियन्स आमच्या मुखार बसला म्हणजे टीव्हीच्या मुखार बसलेलो आसा. ह्या खिणांत एक गजाल म्हटल्यार माणका मोतया कार्यावळ तूंय पळयता ताचेर थोडी तुजे क्रिटिक्स तुका जें कितें वायट दिसलां बरें दिसलां ताचेर वायट दिसपा सारकें तितून चडशें कांय ना. हांव पळयता हांव तुजो प्रुडंट मिडियाचेर जो माणका मोतया जो कार्यक्रम येता तो हांव चडांत चड पळयता. म्हाका थोडे फावटी तो चुकता हांवें चुकल्या उपरांत हांव मागीर केन्ना तो रिपीट करता. आतां तितून चडांत चड सांगपाचें म्हणल्यार हांव पयलीं सारकें तुका एप्रिशिएट करता तेदो तुवें त्या माणका मोतया कार्यावळीन चडांत चड गोंया कलाकारांक दाखयलें. तांकां थोड्यांक पालकाच्या भायर कोण वळखना थोडीक वचून डायरेक्टराच्या ग्रुपान तो कोणाचें आसा तितलेंच वळखता बाकीच्यांक कोण वळखना. कसले भुरग्यां पासून तुवें माणका मोतया हे प्रोग्रामान हाडल्या आनी तांच्या लागच्यान तुवें जायते अणभव घेतले आनी तांचे अणभव तुवें सगळे. आयज म्हाका ह्यो सुयोग जालो की ऑडियन्सा सांगाताक थोड्यो भोव गजाली करून थोडे ऑडियन्साचे अनुभव ऑडियन्सा मुखार हाडूंक आनीक ह्या वेळार म्हाका जायतो फायदो जाला. ऑडियन्साचे विचार कशे आसात हे म्हज्या नदरे मुखार हाडल्यात. रेमी कार्यावळ फुडें व्हरच्या आदींच हांव काळजांतल्यान तुका देव बरें करूं म्हणटा कारण तुवें तुजो मोलादीक वेळ दिलो आनीक एक ऑडियन्स पूण ऑडियन्सांतलो एक आर्टिस्ट तुज्या भितर जे कलेचे गूण आसात तेवूय तुवें वेव्हारांत घालून तुजे अनुभव लोकां मुखार हाडले. त्या पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा तेदो कित्याक हांव एक सारको सादो कलाकार. हांव खूब मुखार पावपाचो आसा पूण म्हजी आनी तुजी ओळख जाल्यार म्हाका दिसता एक 10-12 वर्सां जालीं. आनीक हांव जेन्ना कलाकारांक असो वळखता तितले नदरेन सगळ्या कलाकारां मदें तूं एक वेगळे तरेचो कलाकार कसो म्हाका दिसता. कित्याक म्हणशी जाल्यार पयले सुवातेर तूं कोणाचो जेन्ना तियात्र नाचता तेन्ना तो तियात्र खूब आपल्याचो तुजोच तियात्र जाल्ल्या भशेन त्या तियात्रांत काम करता. जर त्या तियात्रांत बडपावड कितें वयर सकला आसत जाल्यार
ती तूं भरपावट सारकी करून दिता. जर केन्नाय कोण एक कलाकार चुकता असो तेन्ना तूं ताका गायड करता. आनी एकाच नदरेन सांगपाचें म्हणल्यार जायते फावटी नव्या डायरेक्टरांचे तितले शो जायना. तुजें इन्फ्लुयन्स तुजें खंय चलता थिंगा ते मातशें तुजें इन्फ्लुयन्स जालो त्या डायरेक्टरान गोंयच्या शो पासून तूं दिता. हे भाशेचे कलाकार भोव थोडे आसा आनी चडांत चड तशें करपाक सोदिना. म्हाका तूं एक कलाकार आसा कित्याक म्हाका उगडास आसा म्हजो एक इश्ट सोंपलोलो सुदान सिंग जे आमेली. आतां एक आमी तियात्र नाचलेले आनी त्या तियात्रान तूं आसलो आनी तितून तूं म्हजो बापूय आसलो आनी हांव तुजो पूत आसलो. आतां हांव तुज्या मोठो जाला कडेन म्हणटाले हो आतांचो बापूय तेन्ना हांव मातसो बारीक आसलो आनी चड 4-5 वर्सां हाटली गजाल. जेन्ना तूं म्हजो पांय जातालो आनी हांव हँडिकॅप्ड आसलो आनी म्हाका ते भाशेन फाटल्यान धरतालो आनी कात म्हणटालो जेन्ना खरेंच आमी रियल पांय आनी पूत रस्त्यार पडल्यात कशें दिसतालें. हे भाशेन ते एक्टींग करपाक म्हाका हें जातालें आनी हांव तेन्ना नवो कलाकार आसलो. म्हाका तुवें जायते उत्तेजन दिलें हे भाशेन करपाक जाय कित्याक तूं पयलो कलाकार म्हाका मेळ्ळा कला अकादेमींत भाग घेवपी. तुवें आमच्या बरोबर वर्कशॉप केलां आनी हांव तेन्ना जाणा तुजे गूण कितें पळय तें. आनी कला अकादेमीन जेन्ना एक कलाकार एक्ट करून हे आमचे कमर्शियल हितून तियात्रान येता तेन्ना ताका चड एक्सपिरियन्स आसता आमच्या कित्याक आमचे हे कमर्शियल तियात्र आनी कॉम्पिटिशन तियात्र हातूंत जायतो फरक आसा. कॉम्पिटिशन तियात्रान तुका एक डायलॉग ते तरेन घेवचे पडटा आनी आमच्या कमर्शियल तियात्रान कसो उबो रावन लक्ष जाय काबार. सो म्हाका तातूंत तुकाय देव बरें करून उरपाक जाय. आयज तुवें म्हजो उगडास केला कित्याक म्हज्या वांगडा व्हडले व्हडले आर्टिस्ट आसा व्हडले व्हडले सिंगर रायटर म्युजिशियन पूण तुवें म्हजो उगडास केलो आनी आयज तुवें म्हाका ह्या प्रोग्रामान भाग घेवपाक संदी दिली. हांव हे पासून तुका आनी तुज्या प्रुडंट मिडिया आनी जो आख्खो ग्रूप तुजो आसा ती टीम जी आसा तांकां सगळ्यांक हांव म्हजें नांव काळजांतान देव बरें करूं. ह्या वेळार म्हाका दिसता तूं देव बरें करूं म्हणटा आसतनाच जो आतांच तुवें उगडास काडला आमी सांगातान जी भुमिका केल्या म्हाका दिसता म्हजे लागीं क्लिप आसल्यार चल आमी ताचेर नदर मारूया. डोंट वेस्ट एनी टाइम. जाता तितल्या बेगीन ती ह्या घरातली भायर सरून गेलेली जाल्यार ह्या आमचे तकलेचे टेन्शन लो जातले असले. म्हजे गोंयकारांनी कितें सांगलां तें सच. जरी तर तुमी ह्या घरांतली भायर सरून गेली जाल्यार आमचे तकले वेलो पेस उणें जातलो. बाबा देखून हांव तुमकां सांगता ह्या घरांतली तुमी भायर सरून वचो. हांव तुज्या पांयार एक मिनट सुद्दां तुमी ह्या घरांत रावचे भायर सरून वचले. तूं ह्या घरांत रावचे कसो ताचो मार घेवन आपल्या घरात रावंक नाका पळय. चल आमी खंय सरुया. मत बरी आसल्यार त्या मनशा केन्ना सोडिना पळय. चल. इतल्यानूच आयची माणका मोतया कार्यावळ आमी ऑडियन्साक सांगतात तांचे अनुभव आयकून घेतल्यात आनी ऑडियन्सानूच हे अनुभव आयकल्यात. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी ही कार्यावळ हांगाच सोंपयता. देव बरें करूं.